स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो मुद्दो परत परत येता. सरकारूय म्हणटा आपल्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. विरोधकांनी मुद्दो काडलो 2019 सावन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तुमी हाडलें, तुमी चालीकच लायनात म्हणून. आनी आतां जर तुगेले 2022 इलेक्शनाचे पयलीं जे जॉब एडवर्टायज केल्ले ताजे खातीर जर सरकार एक्सटेंशन दीत आसा, डोंट यू थिंक एटलिस्ट नाव ही एक्सटेंशन बंद जावपा जाय आनी ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लागपा जाय? जोयल बाब, Absolutely, Pramod, what you have said is absolutely right. There are political pressures. आमकां खबर आसा, you as a journalist, I am a journalist, everybody, we know what are the pulls and pressures within the government, which is holding the government back from implementing the staff selection commission in full authority as it should have been. आता परते आमी म्हणीत आसा फ्रॉम मनोहर पर्रीकर्स टायम वी हॅव बीन सेयिंग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावंक ना. आतां देखून ते इट इज स्टील ऑन अ शेकी ग्राउंड टील रिसंटली. Now the government has announced that 2,000 jobs, they are going to nearly 2,000 jobs, they are going to route through staff selection commission. It's a good sign. It's a positive sign, and we hope that this goes. It actually translates into that this thing. Otherwise, till now only 69 jobs have been given on staff selection commission. Yeah. Till now we have an active staff selection. And the extension band जावपा जाय. So if it is seriously done, to what an extent Pramod Sawant manages to wade through this, navigate through this mess when all his cabinet colleagues or most of his cabinet colleagues are against staff selection commission, we'll have to wait and watch. हे सारकें न्ही पांडुरंग बाब, ही कितें आतां एक्सटेंशनां म्हाका खबर आहा तुगेलें पॉलिटिकल प्रेशर आसात आनी मुख्यमंत्र्याची तर इच्छा आसा हें तर क्लियर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाची. जशें तांणी सांगलें तांचे कॅबिनेटांतल्या कांय जाणांची इच्छाच ना तो पेपर सुद्दां पळोवपाची, हेंय क्लियर. पण डोंट यू थिंक आतां जेन्ना इतल्यो केसी, इतली ही हळशीक सामकी वाऱ्यार पडल्या, आतां तरी हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लागपा जाय. आनी ते 2022 पयलीं सुद्दां जे एडवर्टायज केल्ले पोस्ट ते सुद्दां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर जावपा जाय. असा 2022 काळान जे केल्ले ते चड व्हडले आतां पोस्ट उरोवना, म्हाका 100-200 पोस्ट खंय तरी उरले आसतले, बाकी सगळें तेंचें काम जाल्लें आसा. आतां फूल फ्लेज खरें म्हळ्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागपाक जाय मार्गाक. कारण पार्सेकारान म्हटलें मेरिटाच्या भुरग्यांचेर जर अन्याय जाता हो सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आनी शेवटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर जे रिक्रूट जातले ते भुरगे गोंयचेच आसतले न्ही, ते गोंयकारच आसतले न्ही. सो तुमकां जर बाबा पॉलिटिकल कितें इंट्रस्ट आसा आनी कोणा जर जॉब दिवपाक जाल्यार तुमी एक प्रोविजन करा. पूण हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा राज्यांतले म्हत्वाचे पोस्ट ते भरपाक जाय, लायक टीचर, LDC आनी कितें सगळें, तर हे ह्या स्टाफ सिलेक्शनच्या अंडरच जावपाक जाय. हे कमिशन जें केलां ते आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार हे प्रमोद सावंतानूच केलां. हे जरी पर्रीकराच्या काळान सुरू जाल्ले, म्हणजे म्हाका याद आहा विचार सुरू जाल्लो. यतींद्र मराळकर म्हणून सेक्रेटरी आसलो IAS तो आतां लडाक आसा, तेणी तो ड्राफ्ट तयार केल्लो ह्या बिलाचो. आनी त्या ड्राफ्टानूच प्रोविजन आशिल्लें की CBRT म्हणजे कंप्युटर बेस्ड एक्झाम घेवची तेन्ना रिजल्ट लागतलो आनी भुरग्यांक कळटलें की आपूण पास काय फेल तो मेरिटर आसा काय ना तो. करेक्ट. सो हे प्रोविजन तेन्नाच केल्लें. पूण प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा पळय तांणी तो 2019 हाडले. त्याच्या उपरांत ते म्हाका दिसता कमिशन इस्टॅब्लीश करपाक टायम लागलो, स्टाफ रिक्रुटमेंट करपाक लागलो, हे सगळें जालें. आतां जें काम चल्लां तेजें म्हणजे पयर ड्रॉइंग टिचर रिक्रूट जाल्या, एक कन्जर्वेटर म्हणून हे जाला रिक्रूट जाला, अशे एक 6 कॅटेगरींतले पोस्ट जवळ जवळ इंजिनियर जाल्या, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, नेटवर्क इंजिनियर, 6 कॅटेगरींतले पोस्ट रिक्रूट जाल्या. तेतूंतले भुरगे जे आतां सांगता आपलो भायर एक्सपिरियन्स, म्हाका 2 भुरग्यां कडल्यान ऑफिसरांनी म्हाका सांगलें की एकट्याक आपूण विचारलें म्हणपाक, आरे तो पॅड दिवपाक दिसता येयलो, कितें जालें काय म्हणटा, आपणाक जॉब मेळ्ळो. तर कोणा कडल्यान जालो काय, आपणाकच खबर ना म्हणटा तो भुरगो, आपणाकच खबर ना. तुका खबर ना म्हळ्यार कशें तर ना, आपूण ती एक्झाम दिल्ली पळय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची आनी आपूण पावलो येयलो मेरिटाचेर आनी लागलोय बी जॉबाक आपूण. सो हे जर बरी गजाल जर गोंयकारां खातीर घडटात, गोंयच्या भुरग्यां खातीर, म्हणजे पयर काशिनाथ शेट्टीन एक पोस्ट घातलेलो फेसबुकार की आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच इम्प्लिमेंट जावपाक जाय म्हणून. बरोबर. सो खऱ्या गोंयकारान ही मागणी धरपाक जाय की गोंयच्या भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळटल्यो, जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मस्ट. तुमी हें सांगलो पळय तें जर आमगे कांय मंत्री जर हें आयकतात तशें जायना, आंग काडटले. तशें जायना. तूं आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें पळय स्टाफ कमिशन स्टेटी आहा महाराष्ट्रान पळय, महाराष्ट्रान तलाट्याची एग्जाम जर दिवपाक जाय जाल्यार भुरगे एग्जाम हे करतात, स्टडीज करतात, तयारी करतात. गोंयान आमच्या कल्चरच ना अभ्यास करपाचो, म्हणजे कोण तरी आमचो सांगलो आमदार तशें कितें जालेलो की हांव एक मंत्र्या कडेन लास्ट वीक उलयतालो आनी एक ताणें म्हाका एग्जॅक्ट ही गजाल सांगली, खंयची तुजी टिचरांची. म्हणपालो रे, म्हणपालो खबर आहा टिचर, म्हणपालो रिक्रूट जालें
हांवें जालें कशें जालें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रू जालें आं म्हळें मागीर आपण म्हणपालो विचारलें सीएमाक की तुगेलें कशें हें रिक्रुटमेंट जालें आनी कोण हे कामून भुरगे सीएमान म्हणपालो आपल्याक सांगलें आपल्याक खबर ना म्हणून खबर ना मागीर कितें खबर ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रू न्ही मेरिटाचेर जाल्लें आसतलें म्हूण अरे म्हणपालें कितें आमी कितें मेरिटाचेर जावप न्ही अरे तें बरें म्हणपालो सगळें म्हणपालो रिक्रुटमेंट जर मेरिटाचेर जावपा लागली आमकां मतां कोण मारतले काय म्हणपा लागलो आतां हें आयकता की हांव चिंतपा पडलो पयली गजाल म्हळ्यार त्या मंत्र्यान आंग काडलें अरे देवा मेरिटाचेर रिक्रुटमेंट जाली म्हळ्यार तो ताका विश्वास बसना अजून तो म्हजे कडेन सुद्दां उलयतालो पळय ही वॉज इन कंप्लीट शॉक एंड डिसबिलीफ की अरे मेरिटाचेर कोण तरी सरकारी नोकरेक लागलो हो केदो व्हडलो तुगेलो हे सारको सो तो त्या धक्क्या भितर आशिल्लो त्याच बरोबर ताणें आमकां आमची लायकी दाखोवन दिली गोंयकारांची की आमी गव्हर्मेंट जॉब जो मनीस दिता ताकाच मतां मारतले म्हणून सो आमचे मतां मारपाचे निकश कितली तुगेले सारके अडाणी जावन पडल्यात हेंय ताणें म्हाका दाखोवन दिलें सो लौकीक हो जो पांडुरंगान टिचर हो जो सांगलो बेस्ट काडलो तो विशय म्हाका याद जाली मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें आतां हें सांगता तुवें तो विशय आतां मुखार आयला थोडे टिचर रिक्रूट जाले तरी ह्या मंत्र्यांक सांगलें की अरे बाप रे हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां कशें चालीक लावपाचें कितली बेगीन चालीक लावपाचें आनी एक्सटेन्शन बंद जावपाची काय ना तर हे न्हू आमी कॅबिनेटाक बी वयता तेन्ना मागीर भितरल्यो गजाली जेन्ना आमी सोदून काडपाक रावंड टेबल भितरली गजाली खातीर लोकीक तेन्ना सांग आमकां कळटा आयज ह्या मंत्र्यान विशय काडलो फाल्यां त्या मंत्र्यान विशय काडलो ते स्टाफ सिलेक्शन आमकां त्रासान घालतले लोक आमकां निवडून दिवचे ना आमी तुमकां अपेक्षा आहा न्हू आमी परत निवडून येवपाक जाय म्हणून तुमी जर असले करपाक लागले आमच्या हातीन कंट्रोल ना डिपार्टमेंटा अंडर जॉब मनशांक कामाक लावपाचो लोकांक कामाक लावपाचो जाल्यार आमचें जातलें कशें अशे विशय डिस्कस जाता कॅबिनेटान सो म्हाका दिसता तेजे खातीर ही एक्सटेन्शनां बी उरल्या ते जॉब तरी आपुणूच भरता म्हणून एक्सटेन्शनां बी काय म्हणून कारण 2022 जे 2022 12 तारीख 8 तारीख 2022 जानेवारीची तेजे पयलीं जे पोस्ट एडवर्टायज जाल्या तांकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागना आनी ते लागचे म्हणून परत परत एक्सटेन्शन जाता पूण सरकाराचे एक परफॉर्मन्स पळोवचो पडलो 2022 तुजे नवे कोड लागलो मागीर मार्च एप्रील पर्यंत नवें गव्हर्मेंट येयलें तूं एक एक्सटेन्शन घे करून उडय ते पोस्ट तुका 3 वर्सां 2.5 वर्सां कित्याक लागतात एक्सटेन्शन थंय प्रॉब्लेम ना ताजे फाटल्यान प्रॉब्लेम न्ही तुवें आतां योग्य इशू काडलो मुख्यमंत्र्याक ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जाल्ले जाय मंत्री तुगेले पूल करतात की आपल्या अंडर कर पण घेवन उडया न्हू पयलींच एडवर्टायज केल्ले घेवन उडया सीएम घेवपा सोदना सीएमाक ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर जाल्ले जाय मंत्री म्हणटात शी 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 ह्या ही जी रस्सी खेच आहा पळय ह्या रस्सी खेचा भितर सगळें घुसपलां डोंट यू थिंक नाव चीफ मिनिस्टर शूड पुट हिज फूट डावन आणि इम्प्लिमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मुख्यमंत्र्या कडेन बरी संदी आहा ज्यो केसी आतां येवपाक लागल्या फाटले म्हयनोभर मायज जावन गेले आनी जे पद्दतीच्यो केसी येता लोक कशे त्रासान पडले हे सगळ्यांचो विचार केले उपरांत मुख्यमंत्र्या कडेन बरी संदी आसा सांगपाक की बाबा आपूण म्हणटालो तेच सारकें हें स्टाफ सिलेक्शना अंडरूच जावपाक जाय एका प्रॉपर चॅनलांतल्यान जशें GPSC तशेंच जावपाक जाय ताका प्रूव करपाक आतां पॉयंट मेळ्ळो एक एक ग्रावंड मेळ्ळा ताजो फायदो मुख्यमंत्र्यान आतां घेवपाक जाय की फॉर्म रावन आनी तो फॉर्म रावल्या उपरांत एक वेळ मंत्री तेज्या वांगडा रावचे ना आमदारांचे एक लोक रावतले ते म्हणपाक की लोक रावतले की लोकांक कडले बाबा हांगसर मेरिटाचेर कामां जाता गोंयभरचो लोक तेज्या वांगडा रावता ते पॉलिटिशना फाटल्यान भोंवता कोण ते आपले लोक रावले जाल्यार मागीर पॉलिटिशियनूय रावतले जॉब मेळप लोक रावल्यार पॉलिटिशियनूय रावतले पूण प्रमोद आतां ती पळय इतली एक्सटेन्शनां येता लोक एक कितलीच एक्सटेन्शनां पळय यू आर डिनायिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर समबडी एल्स टू टेक ओवर करेक्ट 2 एक्सटेन्शनां 3 एक्सटेन्शनां घेवप एक ऑफिसर 2-3 वर्स जाली आतां एक्सटेन्शन सो वॉट द पॉयंट हियर इज आमकडे मॅनपावर असलो न्हाच रिप्लेस करपाक The excuse they are giving is I feel it is a tussle. I feel it is a tussle. CM wants to do the recruitment through staff selection commissions. Ministers are saying kannaka. And I think tu just सांगला this is a great opportunity. CM should put his foot down and implement it. साधी गोष्ट प्रमोद साधी गोष्ट हे मंत्री आमदार यांचे आमकां मेरिट खबर लोकांक खबर आहा यांचे मेरिट कोण कोण जिकोन आसा कशें तें पूण हे राज्य चलोवपी जे IAS ऑफिसर आसात करेक्ट IPS ऑफिसर आसात ते खंयच्या एग्जामी दिवन येयल्या बरोबर त्यो CBRT दिवन येयल्या UPSC एग्जामी दिवन येयल्या गोंयांतले जे आमचे मामलेदार आसात BDO आसात डेप्युटी कलेक्टर आहात अंडर सेक्रेटरी आसात एडिशनल सेक्रेटरी आहात डायरेक्टर्स आहात HOD सगळे आसात
हे खंयच्या एग्जामी दिवन GPSC दिवन आयल्या. जीपीएससी मेरिट सो इतकी वर्सां चल्ला मेरिटाचेर हय. फक्त हे जे बारीक पोस्ट आहा ते Correct. एका जाय करपाक Correct. आनी थंय मुगे एडमिनिस्ट्रेशनान क्लासीस जाता हे करप्शन वाडटा म्हणटा पळय आमी कारण हे 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 जे मदले लोक जे बोललेले बरोबर. हे रिस्पॉन्सिबल पयशे दिवन ताणें जॉब घेतला तो त्या कदेलाचेर बसतकीर पयशेच करपाचे चिंततलो सारकें. आनी कितें चिंततलो इवन जशे पयशे दिवन जेन्ना मत घेता पळय तेन्ना कदेलाचेर बसतकीर ते पयशेच करपाचे चिंततात चिंततात न्ही ते लोक Pandurang, हे सगळे वयर सद नासता टॉप ऑफिसर लेवल हू हॅव बीन गिवन एक्सटेंशन यू सी हाऊ मेनी एक्सटेंशन हॅव बीन गिवन अरे आनीक मेनपावर आमकडे नाच यू आर डिनायिंग समबडी एन म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिसता जॉयल दिस द ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आनी मुख्यमंत्र्याक आमी एक आवाहन करपाक सोदतात ह्या हातूंतल्यान की एक गजाल बरी आहा होम मिनिस्टरूय तोच बरोबर पर्सनली ताजे कडेनूच आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय ताकाच इम्प्लिमेंट करपाक ताणून धर जाता तितलें इन्व्हेस्टिगेशन कर सगळे खणून काड आनी ते जे जितले खणून काडटा ताजो वापर हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करपाक चुकनासतना कर सारकें न्ही कित्याक बिकॉज ते जर केलें ना आनी जर लोक तुमचे बरोबर रावले जाल्यार मंत्री तुमचे बरोबर रावतले कारण एक सांगता लोक जर तुमचे बरोबर ना जाल्यार मंत्री खंय आसतले ते आमच्यान सांगपाक जायना फुडले खेपे बरोबर न्ही जयल बाब हे जे मंत्री आसा सद्या आं तूं गॅरंटी आहा हे सगळे रावतले म्हणून अशें लोक ना जाल्यार ना लोक ना कळटले ते पूण लोक आसल्यार रावतले न्ही येस येस सो म्हाका दिसता ही इम्पॉर्टंट आनी आमी मातशी लोकांनी मातशी अक्कल दाखोवपाक जाय की आमी तुका गव्हर्मेंट जॉब दिल्यार मत मारतले इतली लाचार जावन भोवपा नाका आमी मेरिटाचेर नोकरी घेवया इतली आमकां गोंयकारा भितर ताकद आसा मेरिटाचेर नोकरी घेवपाची सारकें न्ही पांडुरंग बाब